आयच्या शिव वर्तमानान अदीक लक्ष दिवया. आयचे शिव वर्तमान म्हणटा ओरोंबाक सोबद आसलो आनी सोब देव जावन आसलो आनी ह्या सोबदाच वरवीं सगळें रचून आयलां. भयणी भावांनो, पयले सुवातेर आमी हे रचनेचेर नदर घालुया. देवान आमकां ही सोबीत सुंदर सृश्टी दिल्ली आसा. हे सृश्टीक लागून आमकां वेगवेगळी बरेपणां फावो जाल्यात. जो आमी ह्या जाग्यार आमी बसल्या हे सृश्टीक लागूनच, कित्याक हे सृश्टीन आमकां स्वास दिला, हे सृश्टीन आमकां उदक दिलां, हे सृश्टीन आमच्या खाणा पिणाचो पोटाची भूक मारपाचें सगळें केलां. आनी ह्याच पासत ह्या देवान जें रचलां त्या रचने खातीर दिनवासूंक गरज. जायते फावटी आमी घडये हाचेर विसर घालता आनी विसर घालून आमी जें देवान आमकां दिलां तें आमी किकोंत कोत्ता. आनी ह्याच पासत पयले सुवातेर जें देवान सुरवेक थावन रचलां, ही सगळी सृश्टी जाचे वरवीं हो म्हजो जीव सांबाळलेलो आसा, हे सृश्टी देवान दिल्ल्या पासत आमी देवाक दिन वासुया. दुसरे सुवातेर भयणी भावांनो, आयचे वाचप म्हणटा ओरोंबाक सोबद आसलो आनी तेच बरोबर हें वाचप उजवाडाची खबर कोत्ता आनी म्हणटा उजवाड इतलो प्रकाश भरीत की ह्या प्रकाशान वायटाक खेरीत भाशेन आख्खोच गिरासून घेता आनी वायटान उजवाडाक गिरासूंक जायना.